हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली आणि आम्ही बी बरी आसात. तर आज शेनवार सॅटर्डे आयज आणि आयज न्ही व्लॉग सकाळी सकाळीच चालू केला. ब्रेकफास्ट चालू आसा, 8:45 सुमार जाल्यात आणि ब्रेकफास्ट करता पळय फाटल्यान. ब्रेकफास्ट चालू आसा आणि शावर बी कांय जालें ना. सकाळी सकाळीच व्हिडिओ स्टार्ट केलो. पयर ह्या दिसांनी न्ही सकाळी सकाळीच व्हिडिओ स्टार्ट करता आमी. पयर हेणें स्टार्ट केला, हांव ब्रेकफास्ट रेडी करतालो तेन्ना, आनी आयज म्हटलें हांवें स्टार्ट केला. चल म्हटलें सकाळी ब्रेकफास्ट चालू आसा, तुमकां दाखोवया म्हटलें ब्रेकफास्टाक कितें केलें तें. एक्चुली करता तेन्ना शूट करपाचें आशिल्लें, बट सगळी गडबड तुमकां तर खबर आसतलें सकाळ फुडें कशी गडबड चलता ती ब्रेकफास्टाच्या टायमार. सो म्हटलं मागीर करून जातकीर एकदां दाखोवया म्हटलं, हेका च्या पिवन वचपाक जाय न्ही अशें म्हणून. सो दाखयता तुमकां आयज ब्रेकफास्टाक कितें केलां तें. तर आयज ब्रेकफास्टाक कितें रे तुमगेर? पोळे, पुदिना चटणी. सो तुमकां त्या दीस सांगलेलें न्ही हांवें पुदिना हाडून दवरला, म्हाका चटणी करपाक जाय म्हणून. इडली ते रेडीमेड पॅकेट मेळटा पळय ना, तें मेळूं नाशिल्लें. मागीर हे पोळे केले, दाखय रे. सो तांदळाचें पीठ आसता पळय न्हू, तें उदकान घळोवन पोळे केले, पातळ पोळे. सो म्हाका आयज एनी पुदिना चटणी जायच आशिल्ली, खूब दीस जालें मन करतालें. सो ताका लागून हाडून बी दवरलेलें न्ही, मन करतालें सोडूच आनी मागीर तें हाडून दवरता तें पिड्यार जावप म्हणल्यार मागीर आनी टेंशन. सो कितें अशें हाडून दवरलें न्ही घरान, तें तेन्ना करून सोंपयलें आनी बरें दिसता. तें फ्रिजान दवरून पिड्यार करून भायर उडोवन आनी मनाक अशें दुखता. आनी पुदिना बी रोखडोच पिड्यार येता, तुमकां खबरच आसतलो. संडे हाडलेलो, आयज सॅटर्डे 8 दीस सोंपयलो तरी बरो उरला तो. आनी आसा थोडोसो, तो चड घालपाक मेळना आनी तोंडार मारता. थोडोसो घालून केला हांवें पुदिना चटणी. आनी ह्या दिसा चिकनचो कितेंच करप जालें ना रेसिपी, सो ताका बी यूज जालो ना. ना बिर्याणी बी केलो जाल्यार रोखडो सोंपता. ह्या दिसा कांय तशें करूच ना. तुमी पळयलां आसतलें सगळी गडबड ह्या दिसा, हांगा चल थंय चल हें तें सगळें तितूनच. तर आयज ब्रेकफास्ट चालू आसा आनी भितर न्ही हांवें कुकर लायला. तुमकां बॅकग्रावंडार आवाज येता काय खबर ना. तुमकां काळे चणे फुगोवंक घातले ते दाखयले न्ही पयर. सो ते काल सकाळी भायर वचप जालें गडबडीन, ते तशेंच उरले, काडून फ्रिजान दवरलेले राती. ते आतां लायला, पळोवया. सद्याक प्लेन मीठ घालून लायला. आतां तेजे म्हटल्यार ग्रेवी करप जाता काय चाट करप जाता तो पळयता मागीर. आतां हो गेलो जाल्यार चाट केलो, म्हाका एकल्याकच खावपाक पडटलो. नाजाल्यार ग्रेवी करता. सॅटर्डे न्ही आयज वेज बीन कितें करपाकच जाय, पळयता कशें कितें जाता तें. आनी सद्या ब्रेकफास्ट चालू आसा, हांवें करूं ना अजून. हेजो जालो की मागीर हांव करतलां. म्हाका इतले बेगीन ब्रेकफास्ट जायना खावपाक, लेट करता. सो तर मागीर सगळें घरातलें काम बीन करता, ब्रेकफास्ट बी करता आनी थोड्या वेळान मेळटा तुमकां जस्ट दाखोवपाक जाय आशिल्लें की आयज ब्रेकफास्ट कितें केलें तो म्हणून सकाळी सकाळीच व्लॉग स्टार्ट केलो. सो दनपारची न्ही आतां 12:15 जाली आनी म्हाजें रांदून बी ऑलमोस्ट सगळें जालें. आयज वेज सो दाळ केली आनी जे सकाळी चणे लायले पळय कुकराक, तुमकां सांगलें पयर भिजोवन दवरलेले ते काळे चणे. सो आयज कुकराक लायले सकाळी, ते तशेंच आसा. ग्रेवी करून हांव हाडून पावलेलें नाका मसाल्याचें बीन. सो पातळ शिली दाळच कर अशें हाडून पावलेलें. काल बीन भायर जेवलें, हेवी जालें न्ही सगळें अशें म्हणून. सो ताका लागून दाळच केल्या आनी भाजी केल्या. सो ती आसा आतां दवरल्या करून. हो येयला, जस्ट येयला आतां. आनीक आत्ताच येयला, कामाक गेल्लो पळय. सो वयर गेल्लो आनी जालें आतां रांदून बीन. आनी कांय ना, आतां करपाचें मातशें व्हिडिओ एडिटिंगाचें काम आसा तें करता. आनी सांजचो जसो की तुमकां हांवें कालच्या ब्लॉगान सांगलेलें एंड करता आसतना की म्हाका आयज न्ही एक ब्लॉग शूट करपाचो, एक व्हिडिओ शूट करपाचो तुमच्या खातीर इन सेन्स एक व्हिडिओ शूट करतलें, आयज करून दवरतलें. सो तो व्हिडिओ आसा मागीर शूट करपाक, तेजी मातशी थोडीशी तयारी आनी तें आसा सगळें. आनी ह्यो पणटे हांगा आसा पळय न्हू, ते आतां काडून दवरता. वास तेंचो आजून वचत ना, तसोच वास येता तेंकां. कसो म्हण कांयच कळना. 2 फावटी धुयल्यो, वताक सुकयल्यो 4-5 दीस म्हटल्यार वचत ना पळया. सो ह्यो पळयात, सो घासून पुसून दवरल्यात, वताक बी सुकयल्यो म्हटल्यार हें जावन तेल वचना कितें म्हण कांयच कळना. वास पळय, तेलाचो न्ही वास सामको. आनी अशें चिकट लागता हांगा, स्टिकी जाल्यार. सो आतां तेंकां कितें करूं म्हण कळना. सद्याक तश्योच काडून दवरता भितर. खूब दीस जाले भायरच आसा. सो तशेंच काडून दवरता, बॉक्सान बी घालता. आनी मागीर पळयता मागीर कितें करपाचें तें. कित्याक मागीर एक दीस मागीर काडून धुतलें मदीं एक दीस म्हळ्यार मागीर तें तुमकां खबर आसा, एकदां दवरलें की तशेंच उरता, मागीर तें काडपाक बी याद जायना. सो सद्या दवरता, मागीर पळोवया. आतां दिवाळे कडेन डायरेक्ट न्ही कशें कितें तें.
हे झाड कशें पडले रे वयर तेक्को नाशिल्ले मरे ते बावले उदक तर आसा मरे पडटा मरे ते वरता पण ते सगळे काढून आनी हांकां मातशें ट्रीम करता पळयता टायम आसा न्ही अजून मातसो हो बसला हांगासर भायर पळय कसलें वत आसा ते सारकें रखरखीत वत वयर टॅरसीर गेल्यार जाम जालां तकली घुंवयटा न्ही वयर गेलो की चला तर दवरून येता पयलीं आनी मागीर हें करता सगळं चल्ला पॅकिंग चल रहा है पैकिंग काय जायना न्ही मुयो येयले जाल्यार मागीर वासान रोखडे मुयो येता न्ही म्हणून ही बॉक्सां बरी मेळ्ळ्या एक पंटी आमगेली उरली खंय कमी आसा एक पंटी एक हे बॉक्स आता बद्द दिवाळे कडेन मुयो येयले जाल्यार मदीं काडपाचे नाजाल्यार मागीर बद्द दिवाळे कडेन गुड इवनिंग सकाळी मेळ्ळे तुमकां तेजे नंतर मेळप जालेंच ना सो दनपारां जेवन बिवन घेतले आनी हो गेलो परत आपल्या कामाक हेका काम आसा म्हणून हो गेलो येतलो आतां आनी थोड्या वेळान लेट गेला 3 नंतर गेला सो येतलो आनी थोड्या वेळान तर हांवें म्हाजें जें कितें काम आशिल्लें बारीक सारीक तें कंप्लीट केलें सगळें केलें आनी एक व्हिडिओ शूट करपाचो आशिल्लो तो बी केलो तुमच्या खातीर व्हिडिओ शूट तो तुमकां मागीर पळोवंक मेळटलो आनी 1-2 दिसान सो आतां वयता वयर टॅरसीर कपडे काडपाक जाय सकाळी मशीन लायलें न्ही ते कपडे घातल्या वयर सो ते कपडे न्ही आमी पयलीं घेवन येवया दार बंद करता 5:30 जाली सांजची चल तर वयर वचून येवया तर या वयर कपडे घेवन ये आनी हे पळयात शूज काडल्या न्ही आनी बॉक्स जे आसा पळय ते अशेंच ओडून दिला हांगा हेडे ते फाल्यां मागीर भायर उजो घालतलो न्ही रस्त्यार सान मारून तेन्ना मागीर घालया सो हांगाच ओडून दिला ते वाऱ्यान कशें पावला एक्चुली हांगा दवरलेले आमी ते थंय पावला वाऱ्यान आनी पळयात सकाळी न्ही हांवें सगळें हांगासर क्लीन केल्लें झाडू बी मारून आंगणाक मारलेले हांगा सगळें क्लीन केल्लें हें परत पळयात स्टेरकेस बी सकाळी झाडलेली कितलो कचरो पडटा पानां भरपूर पडटा ही अशी वयरसून सकयल म्हटल्यार सो हे पळय कपडे घातले सुकपाक सो हे कपडे जे आसा पळय न्ही सगळे काडून घेता म्हणल्यार आतां वत गेलें न्ही मागीर थंड जावपा लागलें न्ही थंडसाय एकदां येयली न्ही की मागीर न्ही मुयो भरता तांबड्यो मुयो ज्यो आसा पळय न्ही त्यो भरता आनी आंब्याचेर कावळो सकाळच्यान बोवाळ मारता खबर ना हो म्हणटालो पेटे काडल्या म्हणल्यार कावळ्यान ताती घातल्या म्हणटालो तेंचे बारीक धाकटे पेटे जे आसता पळय ते बारीक रडटा म्हाका सांगतालो वयर बी वयताले सडसडीत वच आनी रोखडे यो ते कावळे आतां पेटे काडले आनी फाटी लागतले म्हणून सो हांवें बेगीन कपडे काडून घेता आनी वयता सकयल वयरसान कपडे हाडून दवरले आनी आयज हांवें कितें केलें की रोखडेच फोल्ड करून दवरले ते एक्चुली हांव एवरी टायम कितें करतालें की कपडे हाडले न्ही वयरसून सुकोवंक घातलेले ते बेडार हाडून अशें करून दवरतालें एक थोडो टायम आनी मागीर खूब थोड्या टायमान न्ही फोल्ड करतालें आयज तशें करूं ना आयज खूब कामां आशिल्लीं मागीर फाटाफाट सो मागीर हें एकदां उरलें न्ही तशेंच उरता म्हटलें बेडार आनी मागीर न्हिदपाच्या टायमार बेजार येता अशें म्हटलें आनी चल आतांच मूड आसतनाच फोल्ड करून जाग्याच्या जाग्यार दवरुया म्हटलें सो हांगासर हांव तेच कपडे फोल्ड करतालें हांगा हेजी जिन्स हातीन आयली फोल्ड करता आसतना सो मातशी थंड अशी लागपा लागली म्हणून मातशी ती पयली सारकीच ओली आसा काय बेश्टी थंड जाल्या काय म्हणून पयल्यार ना ओली नाशिल्ली बेश्टी अशी थंड अशी लागताली मातशें लेट काडलेले न्ही कपडे वत आसतनाच काडले न्ही जाल्यार
बरे असे गरम आसता कपडे आनी मातशें दवरता हांव. आयज मातशें लेट बी काडलेले सो इतले कपडे बी गरम नाशिल्ले म्हटलें आनी चल फोल्ड करया म्हटलें. सो हांव कितें करता फोल्ड करता पयलीं तेन्नाच न्ही कपडे सॉर्ट करता. म्हटल्यार कबडान दवरुपाचे कपडे वेगळे दवरता. म्हटल्यार जे आमी खंय वयतना घालून वयता पळय ते जे आमी मेन कबडान दवरता ते आनी धाकले कबडान मिन्स जे आमी डेली युजाक घरा कडेन घालता पळय ते कपडे वेगळे दवरता. म्हाजे कपडे वेगळे, हेजे कपडे वेगळे, मागीर जे कितें आसता न्ही बेश्टे कपडे बेडशीट्स म्हण टॉवेल्स म्हण ते कपडे सगळे न्ही जेन्ना फोल्ड करता पळय तेन्नाच सॉर्ट करून दवरता. सो ते दवरता आसतना बऱ्याक पडटा मागीर. नाजाल्यार सगळे मिक्स फोल्ड करून दवरले न्ही मागीर ते दवरता आसतना हे काड ते काड मागीर ते फोल्ड केल्यार ते परत सुट्टा. अशें म्हणून हांव कितें करता सॉर्ट करता फोल्ड करता तेन्नाच आनी दवरता. सो हांगासर हे सगळे कपडे जे आशिल्ले पळय न्ही ते हांवें फोल्ड करून घेतले पयलीं म्हटल्यार. आनी मागीर जे क्लिप्स आसता पळय न्ही जे आमी कपड्याक लायता चिमटे जेका आमी म्हणटा कोंकणीन ते क्लिप्स जे आसा पळय न्ही ते काडून दवरले. एक्चुली पयलीं हांव कितें करतालें की कपडे सुको घालता पळय न्ही ते दोरयेकूच लावन दवरतालें. कपडे हाडले की ते क्लिप्स वयरूच दवरतालें. मागीर ते अशें जावपाक लागले प्लास्टीकचे क्लिप्स न्ही ते सो ते वतान कडक जावन जावन फुटपाक लागले. रोखडे अशे पिड्यार जावपाक लागले. एक सेट हाडलो न्ही 12चो जो एक सेट येता पळय तो हाडलो की ना एक 1.5-2 म्हयन्या भितर पिड्यार जावप आशिल्लो. सो अशें म्हणून मागीर हांव कितें करता आतां हो म्हणपाक लागलो म्हाका ना ते वयर दवरनाका तूं कपडे हाडटा आसतना सकयल हाडया मागीर जाय तेन्ना परत व्हरया अशें म्हणपाक लागलो. सो आतां हांव तशेंच करता. ते क्लिप्स जे आसता पळय न्ही सकयल हाडटा मागीर परत कपडे जेन्ना घालपाचे आसता पळय तेन्ना परत वयर घेवन येता वयर लायता. नाजाल्यार ते वतान तापोवन फुट्टा म्हणून आनी कित्याकूच न्ही. आनी आयचो जो दीस आसा पळय न्ही तो म्हाजो खूब बिजी गेलो सामको. म्हटल्यार फाटोफाट कामां अशी जाली. सो जी रेगुलर कामां आसतात तीच आसलेलीच आनी एक्स्ट्रा काम बी खूब आशिल्ली. आनी हांगासर न्ही हांव तुमकां म्हाजें कबड दाखयतालें जे इतले मॅसी जालां. खूब दीस जाले हे कपडे काड ते कपडे घाल करून करून न्ही कित्याक खूब मॅसी जावन पडला कबड. म्हाकाच मेळना एक जर ड्रेस घालतलें म्हणून गेलें न्ही ना ती प्लाजो मेळटा ना लेगिंग्स मेळटा ना कुर्ता मेळटा. कुर्ता मेळटा तेजे मॅचींग प्लाजो किंवा लेगिंग्स मेळना. ते दुपट्टा सोदपाक गेल्यार दुपट्टा मेळना. अशें करून सगळें न्ही मॅसी जावन पडलां. तर ते म्हाका कबड एक दीस सारकें करूं जाय. हेजेय बी कपडे अशेंच मिक्स जावन पडला आनी म्हाजेय बीन. सो ते आतां न्ही सगळे काडून सारके जाग्याच्या जाग्यार दवरूं जाय. जे कपडे घालना बीन पयलीं कुर्ता और कपडे बाकीचे कितें आसा ते बी सगळे काडून न्ही म्हटल्यार डिक्लटर करूं जाय. कबड मातशें खाली करपाचें आनी सगळे जाग्याच्या जाग्यार दवरून सारकें सेट करपाक जाय. सांजी न्ही 7:15 जालीं आतां आनी हो आयला जस्ट न्हांवपाक गेला. गरमी जाली खंय ताका. सकाळीं बी गेला आतां बी गेलो न्ही सो मागीर चिडचिड जाता अशें म्हणून न्हांवपाक वयता म्हणून गेलें. न्हांवता खंय जस्ट येयला आनी हांव येयला आतां हांगा चपातीचें पीठ कालयतालें. सो हें करया आनी म्हळ्यार व्लॉग बी सोमतच एंड करया म्हटलें. सो ह्या दिसान गडबड जाता कित्याक ती मागीर तुमकां कळटलें आनी 1-2 दिसान आनी 1-2 दिसाच्या व्लॉगांक तुमकां कळटलें मागीर की कित्याक ती. सो ताका लागून व्हिडियोज बी मातशे शॉर्ट जावपाक लागल्या आनी एक्स्ट्रा काम हे ते सगळें. तर आतां न्ही पयलीं हें चपातीचें पीठ कालून घेता. खूब दीस जाले चपात्यो करूच नाशिल्ल्यो. तर म्हटल्यार पयलीं 2-3 दीस जाले पीठूच सोंपलेलें न्ही. खूब दीस इन सेन्स 2-4 दीस जाल्यार चपात्योच करूं नाशिल्ल्यो. सो आयज चपात्यो करून घेता. पीठ सोंपलेलें न्ही काल हाडलां. आयज म्हणपाक लागलें चपात्यो कर. खूब दीस जाले चपात्यो खावना खंय आनी तोंड बी म्हाजें सामकें घामान भरलां म्हणून अशें दिसता. सो हें पयलीं पीठ मळून घेता आनी मागीर चपात्यो करता. मातशें एक 10 मिनटां उरले की ना बरें जाता. फुगता मातशें बरें पीठ. नाल्यार मागीर चपात्यो घट जाल्ल्या भशेन जाता. सो हें कालून घेता पयलीं. सो हें पीठ घेतलां तितून थोडेंशें मीठ घालता आनी कालयता. एकदां न्ही हांव कितें करता फक्त मीठ घालूनच कालयता. एक दीस कितें करता तेल बी इल्लें घालता. आयज तेल बी घालना. डायरेक्ट न्ही कालोवन घेता उदक घालता न्ही. तेल घातलें न्ही मातशें चपात्यो बऱ्यो जाता सॉफ्ट अश्यो. पण सदांच घालना हांव तेल केन्नाय चुकून घालता. सो आयज ते जस्ट कालून घेता बेश्टेच.
सो हे पीठ म्हाज्या हांगासर कालून जाल्लें आसा, चड घट ना चड अशें पातळ बी ना, अशे रितीन कालून घेतलें पळय. सो हें अशेंच न्ही एक 10 मिनटां दवरता फुगपाक, एक 10-15 मिनटान मागीर चपाती करता. धापून दवरिता सायडीन. आतां हांवें चपाती लाटपाक घेतल्या. हितून सगळ्यांनी तूप घालून दवरला आनी हे लाटल्या. तवो तापता हांगा. सो लाटपाचें आनी भाजपाचें मागीर जेवपाचें. तयार जालो जेवणाक. सो ना तुपाचें तें. सो हें सगळें न्ही लाटून घेता, समत्यो भाजता एक सायडार दवरल्यो आनी मागीर लागपाक लागता त्यो. सगळें करून घेता आनी आमकां जेवपाक बी जाय न्ही तें बी हें करता. आनी आयचो जो बारीकसो व्लॉग आयचो हांगाच एंड करता आनी परत एकदां तुमकां मेळपाक येता फाल्यां आनी एक नवो व्लॉग घेवन. तो मेरेन बाय बाय. आपूण बसता काय चपात्यो. बाय बाय. कोइन्सिडेंटली ट्विनिंग. तर फाल्यां मेळुया परत.